Good evening to you all. कशा आहात तुम्ही? हॅपी विश टू यू ऑल. आवय आवाज नाही इतलो लोक असा बरे घाण कुशाल काय ना सांग फ्रान्सर फेस्ताची कुशाल काय ना काळ संतोष ना तर ओर गळ्यान हॅपी विश टू यू ऑल. Happy Week, Father. Yes, with this great joy. या ओर कुशाल काय आमचो सांग फ्रान्सिस सावेर ने केवळ गोंयांचो पूण मँगलोरचो कारवारकार हांव कारवारचो केरळा वटेन तामिळनाडूचो आनी सगळ्या भारताचो मिशनरी तो सगळेचो तो फातर न्ही केवळ गोंया ताची कूड आसा मात पूण सगळ्या इंडियाच्या लोकांक भावार्थ दिलोलो. तुमी हांव हांगा आज आसांव ताच्या देण्यान ताच्या त्या साक्रिफिसान ताणे केल्या त्या त्यागान ताणे केल्या त्या मागण्यान आमी आसाव तो ताची कृपा मागून हे मी लोकांच्या त्या सामात्री पेटवया सगळ्याच्या रिंग आयल्या सगळ्याच्या त्या सभा खातीर आमी मागतना आनी हे घडया उगडास करया. आमगेले माय गांवांत लोक सांत फ्रांसीस सावराची फेस्त आचरण करतात थंय त्यो सेलिब्रेट करतात तांच्या कुशलकायेक आमी मेळ घेवन ह्या मिसा सांगाता आतां वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवळ तुमचे सोबे आसो. कोणी एकलो आमचो पॉलिटिशियन आमच्या पक्षाक वोटाक रावलो काँग्रेस बीजेपी हांगा ना अबुधाबी गांवांत आसा अशी आनी तो जिखलो तर आमकां व्हड कुशालकाय आनी ताका आमी एक जिपार कितें बसोवन घेवन जिंदाबाद जिंदाबाद म्हणटा. 2 वर्सांनी तो पडलो तर गेलो पूण आज आमकां आनी एक व्हड कुशालकाय आमचो लिडर आमच्या गांवांत भावार्थ दिलोलो आमचो भावार्थ काळजांत रमयलोलो आनी आमचो एकलो लिडर सांत फ्रांसीस सावेर आमी सगळ्यांनी जिंदाबाद जिंदाबाद म्हणून फावो. तर हे फेस्त आचरण करतना जिंदाबाद म्हणच्याक देखून तुमकां म्हळ्यार हॅपी फिस्ट म्हणा जाप दिया आवडान जाप तोंडान दिता काळजांत संतोष आसाय फात केला तर संतोष ना फात केला म्हणजे जिवितां भायल्यान हे हॅपी फिस्ट भितरल्या भितर काळीज म्हणजे रडता. सांत फ्रांसीस सावेरान काळीज रोसून कुशालकायेन रिजॉयस आय से अगेन आय रिजॉयस म्हणून सांगला. बी इन द बॉन्डेज म्हणून सांगू ना बी इन द स्लेव्हरी म्हणून सांगना. देखून एक घडी भर या आमी सासूर आमी चेक करी आमच्या क्वेश्चन वॉट सॉर्ट ऑफ बॉन्डेज आय हॅव. इज इट ऑफ एंगर इज इट ऑफ प्राइड इज इट ऑफ लस्ट सेक्शुअल is it of envy jealousy is it of laziness is it of drunkenness पिवपेपणाचे is it of selfishness what sort of bondage we have कसले आमचे ते आमी बॉन्डेज आसा रागाचे मोठे मोसराचे अहंकाराचे गर्वाचे बेबदेपणाचे कामुकपणाचे आणि आलसिकाचे आसा तरी ते सोर आमकां काडूंक देवा कडेन आतां भक्तीपणा चूक मागून घेवया. सोड आमच्या पातकांची सांत फ्रांसीस सावेरा सर्गराजांत आसा ताणें जेजू कडेन मागोवन ह्या सगळ्यांतल्यान आमकां सुटका दिवच्याक आमचे खालतेपणान चूक मागोवन घेवन बापा कडेन आतां आमी चूक मागोवन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरभद्रा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसरून सांगता मना चिंतून तोंडार उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोप घेवन सदांच हांव मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. चड पदवेदा देव आमची काकूट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमच्या बळ्या सांगात आमी गीत गायले महिमा देवाक. आतां आमच्या सुत्रांनी महिमा देवा गावया.
कोणापड्या ते गावचे नाव तुमच्या काळ जाताना गीत गावया प्रेझिंग ट्रेझिंग महिमा देवा कंच ते स्वर्ग उगतो धरलो सांजुवा उगडा पण ते बडयले गीत गावचे ते सर महिमा देवाक he saw an angel, he saw heaven and all those wearing the white robes they are praising God from that is composed महिमा देवा तर आम्ही सो सांगता मिळून आमच्या मना भितर वडदान सगळी आम्ही आता महिमा देवया वाकणे करूया praise the Lord praise you Jesus thank you Jesus hallelujah chala praise you hallelujah praise you Jesus praise the Lord praise you Jesus thank you Jesus we adore you Jesus glorify name Jesus Jesus I thank and glorify name Jesus thank and praise you Jesus thank you glory to you Jesus praise the Lord praise you Jesus thank and adore and glorify name Jesus Jesus you are a mighty Savior Jesus Jesus, you are a mighty healer, Jesus. Heal us, Jesus. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मागे आता आम्ही सान फ्रान्सिसच्या मजोतीन सगळी आमची मागणी मेळच्याक सोड करून आमकां सगळ्यांक इनर हिलिंग मेळच्याक भुरगेपणांत हावन आमी जायत्या बंद पासान जायत्या जागी आमी सर्कलांत सांपडून आसाव ताचे येतान आमकां सुटका दिवच्याक ह्या घडी आमी मागया मोगळा बापा बुदेंदीच्या लोकांक जेजूची वळो दिवंक भाग्यवंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरीन देशा देशांच्या लोकांक तुज्या पयसव्यांत भितर घेतले ह्या आमच्या मोगाळ सोडूंदराची वळख आमच्या काळाच्या मनशां दिवच्या थानेन आमची काळजां लासू आनी ताचेर भावात दवरतल्या पयसवेच्या भुरग्यांचो संको वाडता तो पळोवन तुका आमकां संतोष भोगून आमच्या आत्म्यात जपता जेजू क्रिस्ता उर्मी तो करो देव तुझे स्वे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत राजोड चलयता ससनाच्या ससना सर्वेस्परा तुझी शुभवार्ता पवित्र परगोटूंक म्हजे वोट आनी काळीज नितळ करे आनी म्हाका पवित्र आत्म्यान बरो सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसू सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता त्यावेळी 11 जाणां दिश्टी पडून जेजू म्हणालो संवसाराच्या सोर देशांनी तुम्ही वसा आनी सो रस्नाक सुवार्ता परगोट करा जो कोण सत्मानता आनी पवित्र स्नान घेता तो बाचाव जातलो पूण जो कोण सत्मानिना ताचेर ख्यास्तीचे फरमान पडतले सत्मांतल्यांक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली म्हजे नांवी ते देंवचार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले सर्पांक हातान धरल्यार वा मारेकार कसले वीक ते पियेती जाल्यार तांकां ते बाधक जावचे ना आनी तांणी हात दवरले तितले पिडेस ते बरे जातले अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजू सर्गार उबान घेतलो थंय देवाच्या उजवेशी ताणें बसका घेतली पूण ते 11 जण बायसन बसून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांचे सांगाता वावुरलो
तांच्या प्रसंगाच्या उत्तरां बराबर घडलेल्या खुणांनी तांची शिकवणूक ताणें तीर केली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका कृष्णा. बसा. सान फ्रान्सिस्क सावराच्या फेस्ता दिसा हांव ज्या 4 संगती 4 पॉइंट्स हांव तुमचे मुखार दवरतां. फाटल्या 6 दिसांनी आमी रेतेर गेली. जायत्या लोकांनी आमी कुमसार जाल्या आनी जायतो लोक इन हिलिंग स्टार्ट केला. आणि फायनल जावन काल उरलेले 4 पॉइंट्स तुमचे मुखार हांव दवरता. ही प्रश्न येयलेली, क्वेश्चन्स येयलेली आणि म्हाका तुमकां समजोवंक जाय थोड्यांक हांव करचें. फर्स्ट, सान फ्रान्सिस्क सावेर युनिवर्सिटीन शिकतालो. युनिवर्सिटी शिकतना सांत इनास लोयला ताका म्हणा लागलो, हे मनशा, सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो तूं होगडावन घेतशी जाल्यार कितें फायदो? ओ पुस्तक घेवन युनिवर्सिटी येतना ओ सांत इनास लोयोला ताचो गुरुजी ताका सांगता, 1 पुटी आयकता, 2 पुटी आयकता, 3 पुटी 4 पुटी आयकता. युनिवर्सिटी असो मॉडर्न मॅन, तो मॉडर्न मॅन वॉन्टेड टू एन्जॉय लाईफ. कॉलेज युनिवर्सिटी बॉय कशे पळया आता पळया रिंग घालून घेतली उरतात, युथ आमची बरे हाय हिल्स घालून उरतात आणि वय कॉलेज येतना शिकतात अशी आसा. कॉलेज येतना वय ही वॉज इन दॅट स्टाईल, ही वॉज दॅट मॉडर्न स्टाईल. येस, युरोपाक गेल्या वेळार हांव रेतेर दिलेली युरोपांत आणि थंयसर युथांक रेतेर दिलेली हांव पळयला. ऑल दॅट इज द स्टाईल. ओके, दॅट वॉज स्टाईल. सान फ्रान्सिस सावराची ती स्टाईल असलेली. पूण हाऊ डीड ही डिसाइड टू लीव द युनिवर्सिटी अँड बिकम अ मिशनरी? तर फर्स्ट पॉइंट, हाऊ टू मेक ए डिसिजन. कशें डिसिजन करचें आणि ते सारकें डिसिजन आमकां कशें घेवचें या कशें करचें, इज द फर्स्ट पॉइंट. थोडे म्हजे दिसता येतात म्हाका कावन्सिल आयल्यार, फादर आमी स्टेट्स वयची चिंता वयची नाका, म्हाकाच खबर वय स्टेट्स वयची नाका म्हाका. फादर हांव म्हाका सेरी आयल्या ताचे कडेन हांव काजर जावंक नाका, म्हाकाच खबर हांव काजर जाता वय. इट्स ऑल सी बरें करून आयका. 10 years हांव रिट्रीट दिवन 169th रिट्रीट दिवन हांव तुमकां सांगता, हांव जायते लोक आमकां फसयतात. जेजूच्या नांवान जायते लोक येवन तशें कर आनी अशें कर, हें डिसिजन कर, तें सारकें. हू आर यू टू से? हाऊ डू यू नो? कशें करचें तें? ना तुवें केलें संबंद हांव ना, तें केलें संबंद हांव ना, हांगा जाणा. हाऊ डू यू नो? बिग ब्लंडर करता आमी, बिग मिस्टेक करता गायड करून. तर कशें करचें? हाऊ टू मेक ए डिसर्न, हाऊ टू मेक ए डिसिजन, हाका प्रिन्सिपल ऑफ डिसर्नमेंट म्हणटात. सेंट इग्नेशियस लोयलाचे म्हजें न्ही हा, हे सेंट इग्नेशियस लोयलाचे हांव MA BEd जावन कॉलेज प्रोफेसर जावन आसलेलो आणि 2 वर्सां कश्टातना म्हाका एका जेजुईट फादराने हे प्रिन्सिपल ऑफ डिसर्नमेंट शिकयलेले. देखून हांव म्हजे नोकरी सोड हांव फादर जावचे गेलो आणि आज हॅपी प्रिस्ट जावन तुमच्या मुखार, नो रिग्रेट्स. नंतर तुम्हाला हांव काजर जावन आसलेलें. ही बायल खंय मेळ्ळी देवा म्हाका, कितले सेरी खायलेल्यो, बरे बरे चेडवां पळयले, सोम्या जेजू खंय मेळ्ळी म्हाका ही देवा. ह्या ब्रिजा सकयल उडयत तिका हांव, ह्या बिल्डींग 7 माळये सकयल उडयता हांव म्हूण. रिग्रेट्स कम, यू नो वाय? ह्या त्या बायले की म्हाका कितल्यो सेरी खायल्यो, बऱ्यो बऱ्यो जाय केल्यो, वय एकलो खंय मेळ्ळो वय. इफ यू हॅव मेड अ रायट डिसिजन, देर इज नो रिग्रेट. There is no regret. Then how to make the right decision? It's called principle of discernment. Saint Ignatius Loyolaचे 1 month आमी आमकां जियोकोनाची वोर्ड म्हणटात. फादर तुमचे पयले 1 म्हयनो इरेतेर करूंक आसा. 1 म्हयनो, 1 month to decide really whether you want to be a priest. Even if you, after all the studies, हट्टी शिकून जावन जाल्या नंतर you have to do this. बॉम्बे सेमिनार आसतना आमी कोटगिरी उटी म्हणटा तुमी आयकून बरो, कोटगिरी उटी, देर यूज टू गो. एनीहाव शॉर्ट करता हांव, कित्याक लांब करना, कित्याक उबे रावना जायते लोक कशें करचें. वेन यू मेक ए डिसिजन,
and afterwards you feel comfortable deep within, it is the right decision. तू खंयचें डिसिजन घेतलें आतांच्या नंतर तुका कम्फर्टेबल तुज्या मना भितर जाता, इट इज द रायट डिसिजन. ना 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 समथींग अनकम्फर्टेबल, नो 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 नो, इट्स नॉट अ रायट डिसिजन. होल्ड ऑन. इट्स व्हेरी क्लियर आनी सिंपल. प्रिन्सिपल ऑफ डिसर्नमेंट म्हळ्यार तुका डिसिजन घेतलें. आतां म्हाका हांव फाल्यां दुबय वयचें आसा, हांव डिसिजन घेतलां. म्हाका भितर बघता ना ना वयच नाका, नो नो नो, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, देर मे बी समथींग इन डेंजर. द लॉर्ड स्पीक्स टू मी. आणि कितले वेळ अशें ब्लंडर जाला विदाउट होल्ड ऑन वचून केला, वचून घेवन एक्सिडेंट जालेले या वायट जालेले. सो मेनी ब्लंडर्स टेकन. ओ आय न्यू समथींग वॉज ड्रॉइंग रॉंग. ओ आय समथींग वॉज हॅपनिंग टू मी. येस, समथींग वॉज हॅपनिंग टू मी. एनी डिसिजन यू टेक, देखून हांव काल सांगलेलें हांवें, गो बायलां शिकून दिता आसतना गडबड करनाकात. आयलो आबुधाबीचो बरो शूज घालून घेवन, कुलिंग ग्लास घालून घेवन, चार घेवन, हा आयल गो, सुटकेस घेवन, काजर जा गो राव. येस, हांव तुमकां सांगलेलें काल हांवें, इम्पॉर्टंट. ना गांवांत गेलें, एक म्हयनो सुटी, म्हाका गडबड माय तयार करून घे, 3 चेडवां तयार करून दवर गे. हांव येत गे, येयलो पयलें, हा एक चेडे फोटो धाडून गे. हांव सांगलें का तुमकां फोटोर पळोवन घेवन फसोवन पडता हांव. बरें फोटोर सोबीत दिसता मेकअपा, ते आसतना ते सैतान उरता न्हू. सो डू नॉट हरी अप. सिंपल रिजन, फ्रीज घेवचें आसा तुका घरा. सिंपल, हांवें स्मॉल एक्झाम्पल तुका बघता. येस, आय मस्ट बाय अ फ्रीज. I must have buy fridge. If you feel comfortable within, go ahead. If you don't feel comfortable within, please hold on, don't go not begin करनाका. हांव तुमकां एग्जाम्पल म्हजें दिता. हांव कारवार आसतना जेलांत आसल्यांक एक रेतेर दिलेली. जेलांत आसल्यांक कारवार डिस्ट्रिक्ट जेल. डिस्ट्रिक्ट जेलांत आसतना तांकां रेतेर दितालो. रेतेर दिता आसतना एकलो व्हाईट मॅन कॅनेडियन आसलोलो. कॅनेडियन. आणि त्याने रेतेरांनी आयकली, हांव इंग्लिशान सांगतलो, कोंकणीन सांगतलो, कन्नडान सांगतलो, अशें सांगतलो. हांवें मागीर येवन म्हाका मेळ्ळो. फादर, आय एम सॉरी, आय डोंट गो टू द चर्च, आय एम फ्रॉम कॅनडा, ब्रिटीश कोलंबिया, व्हँकुवर, थंयसो हांव आसा. हांव हॉलिडेक गोंया आयलोलो. गोंयांत हांव गोक करून आयलोलो. आतां गोंया बरें ना म्हणून ते म्हाका पुलिसांनी धर न्ही, म्हाका जेलांत घाला. आनी हांवें म्हणलें जेल कितें बाबा, म्हजेर 2 कॅमेरा आसलेली. एक कॅमेरा दी म्हणलें म्हाका पुलीस. हांव दिवंक ना. ताणें भितर घाल, म्हाका ड्रग केस घालून घेवन भितर घाला. तुम्ही जाणा आतां हांव लॉयर, LLB केला. सो आय सेड ओके, आय विल हेल्प यू. हांवें ताका केस घेतली. केस घेवन घेवन हांव शॉर्ट करता लांब करना. आय फॉट द केस आनी सिंपल, ही वॉज इनोसंट रियली. विदीन 1 month 8 days आय गॉट हिम आउट ऑफ द जेल. ताका सुटका दिली. येताना ताचे एक पयसो नाटलोलो. गोंया एअरपोर्टा वचून हांवें ताका पावोवन दिलें. गेलो फाटी. 95 जाले हे. 95 जालोलो मनीस तो गेलो फाटी. ताच्या उपरांत 99 ताणें म्हाका 1,40,000 ची टिकेट दिवन सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, साऊथ कोरिया, कॅनडा, ऑल ओव्हर ब्रिटीश कोलंबिया टावन, ब्रिटीश व्हँकुवर, एडमंटन, विनिपेग, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, क्युबॅक, थंयसर न्यू फाउंडलँड सर्वून गेलो. आनी मागीर स्टेट्साक गेलो रेती दिवच्याक. सिएटल, सॅन फ्रान्सिस्को, लॉस एंजलिस, चिकागो, न्यूयॉर्क, हाँगकाँग, बॅक टू बॉम्बे. तो थंयसर म्हाका जेवण दवरलेलें. इंडियाचें नांव आयकतना तांबडो तांबडो जाता तो रागार. आय हेट इंडिया म्हणटा, बट दीस फादर बोनावेंचर हॅज गिवन मी न्यू लायफ. आय वॉज डेड इन द जेल, ही हॅज गिवन मी न्यू लायफ. आनी इतलो म्हजो मोग करता तो. नेक्स्ट इयर म्हाका होली लँडा वयच्याक ताणें स्पॉन्सर केलें. आनी ताच्या उपरांत युरोपाक रेती दिवच्या ताणें म्हाका स्पॉन्सर केलें. आनी तो म्हणालो, फादर, यू बाय द लेटेस्ट कार, I'll give तो मिलियनेर. आणि हा कारवारच्या जेलांत आसलोलो. मिलियनेर तो. 6 story बिल्डिंग आसा. घरा भितर स्विमींग पूल आसा. आणि कारवार जेल आमचो रस्तो बरो आसा, क्लीन. पाप बावडो. जेला भितर मस्किटोस, धर्टी ते आसलोलो. तो म्हणटालो म्हाका, आ डिसिजन नाव. तो म्हणालो म्हाका, फादर, आय विल गिव्ह यू एज अ गिफ्ट, आय विल गिव्ह द लेटेस्ट कार, बाय वन. Khalis you buy, I'm sending 7 lakhs rupees immediately. किती म्हणताय तुम्ही? किती करताय आहात? किती करताय आहात? I told him back, thank you very much for this.
You are telling me indirectly to leave my priesthood. I prayed. आणि म्हणे तू म्हाका इनडायरेक्ट सांगता न्हू म्हजे पाद्री पळोवन सोडच्या हांवें कालीस्कारा बोका भोवन घेवन लोकांक कितें शिकोवन दिवची. लोक पावडो जेवंक ना खावंक ना गरीबपणांत आसा आनी हांव कारार भोंवचें. यू आर टेलिंग मी टू लीव. आय सेड आय डोंट वॉन्ट. आनी तुमी येया म्हजे कारवार फिरगच्यान म्हाका बरो टेप रेकॉर्डर ना. म्हजो टेप रेकॉर्डर सुमार 9 years ओल्ड टेप रेकॉर्डर आसा म्हजे कडेन. दुसरें कांय ना म्हजे कडेन. कम शूज घालनासतना आसा हांव तुमचे मुखार. हियर आय एम लिव्हिंग एग्जाम्पल. दीस इज अ डिसिजन. म्हाका एका दोगा फ्रेंडान सांगलें फादर तूं पिसो मरे तुका नाका जाल्यार आमकां दितालो तुका नाका न्हू तूं जालो तूं खंय भाग्यवंत वाटेन आहा तूं चल आमकां दिवचें न्हू. नो नो discernment. Very important. Small example, big small. Kaza Zota, Saint Francis, San Francis Sabaram Tishkelele. तो युनिव्हर्सिटी शिकताना डिसिजन करच्या ताका इट वॉज नॉट इजी. खंय वयचें? माय आसा भयण आसा कोण नांव आयकलो? माय आसा भयण आसा नाका पुता खंय वयता? डोंट गो. Yeah, he prayed and discernment केले and took the decision. युनिव्हर्सिटीचे शिक्षक भार करू ना अर्ध्या सोड तो फादर जाऊनच्या मिशनरी जाऊनच्या. इज द फर्स्ट पॉइंट. गमले कळले? अंडरस्टूड? यू कॅन मेक राईट डिसिजन ऑल ऑफ यू. येस. चेडवां जावं चेडे जावं अमेरिकेचे जावं खंय ऑस्ट्रेलियाचे जावं होल्ड ऑन प्रे. इफ यू फील डीप विदिन डोंट आस्क हू कॅन टेल युअर डीप विदिन फिलिंग्स. ऑल रबिश. You think for yourself. If you feel deep within comfortable, after you feel relaxed, you get sound sleep, it's the right decision, go ahead. No, you get disturbed, something happens, you can hold on. It's not a right decision, hold on. Clear? Clear? Okay. Second, Saint Francis Xavier was not a very good man. बरो मनीस न्ही तो. कित्याक कॉलेज येत आसतना एज ए यंग बॉय कोण कितें करतलो ते सोर पथकां ताणें केलेली. तोय जायत्या बॉन्डेजांत आसलोलो. देखून तो म्हणटा ताचे लिटरेचर वाचूंक जाय तातूंत तो म्हणटा ओनली वे रियली टू प्लीज गॉड टू हॅव ए क्लीन हार्ट. देवाक तुज्या मेळ्या म्हणटा आनी तुका उजो केला देव मागणें म्हजें आयकना. देखून ब्युटिफूल लायफ कन्फेशन. लायफ कन्फेशन म्हजे भशेन न्हू. तुमकां हांव सांगलें आतां परत सांगना हांव. तुमी जाणात पाद्र्या बांबात तुमचे म्हाका देखून सुद्दां म्हाका 4-5 क्लास शिकयले बाय पाड सांगून भायर जावन आय लर्न 4 सिन्स ऑल्सो भायर. आनी ती सांगून वयची न्हू. ब्रिंग माय लायफ टू जीसस. फ्रॉम द चायल्ड दिस इज माय वीकनेस. दिस इज वेर आय एम स्ट्रगलिंग. आय कांट ओवरकम माय सेक्शुअल फिलिंग्स. I can't overcome. This is I can't overcome my drinking habit. I can't overcome my gossiping. I can't overcome my pride. I can't overcome my jealousy. I can't overcome my forgiveness. This, I can't forgive. You are bringing your nature. तुगेले सगळे नेचर देवा सचन घेवनचे ते जावन आसा कुमसार. Then only you will experience the joy. कुमसार आयले खबर आसा तुमकां. Those who had come for the confession. सगळोच कुमसार पाटी येतना दोळ्यान दुकान काण घेवन गेलेले. आय वेप्ट. जाणा तुमी 16 hours आय एम सिटिंग फॉर कन्फेशन. आज सकाळी काल राती 1.5 वरां म्हणसर कुमसारा बसलो. 1.5 वरां नंतर वचून उदक न्हांवन मागीर जेवण जावन हांव एक केळें केलें प्लांटान गेलें न्हिदलो. सकाळी हांव 7:15 कुमसार बसलो. आतां सांजेर 7:30 म्हणसर कुमसारा बसलो. 12 hours with a half an hour break. I'm here. म्हजो ताळो पडोवना म्हाका कांय जावना. वॉयस कोर्स जावना जावना जायना कांय नांगा. दॅट इज अ जॉय. आय रियली वीप विथ देम. देखून आज कुमसार जावन आसतना अजून घेवन देवा गेला देव येना. सांग पावलो म्हणटा कोण पातक आसून देवा घेता तो आपणाचेर शिराप मागून घेता. कोण पातक आसून देवा घेता तो आपणाचेर मलदिसां मागून घेता. सेंट पॉल सांगता yeah, with a clean heart receive the communion. You're going to do not postpone. Do not postpone. You will not know. You will see whether their day. आज राती मेल्यार कितें करता? कित्याक तूं कुमसार कन्फेशन फाटी घालता?
make a good confession, go to a priest, bring a life disease, no hide and seek. No, with a priest you can play hide and seek, but with Jesus you cannot play hide and seek. There is not priest, Jesus is sitting, you are bringing a life to Jesus. तर बरे nice confession. So please, so when you make हांव आतां 12 दिसांनी 14 दिसांनी कुमसार जाता रे तेसुरकाचेर फादर येवचें कशें वचून हांव कुमसार जालोलो. Yes, I don't commit sin. आतां सांगना हांव लेट जाता तुमकां कॉन्शियन्स विशयी सांगलेलें, लॅक्स्ड कॉन्शियन्स आनी स्क्रुपलस कॉन्शियन्स तुमकां पयलें एक्सप्लेन केलेलें उडास करा. तर कुमसार जातना एक दोन प्रश्न कुमसारा विशयान एक कुमसार जाले मागीर म्हणजे सगळी पातकां बुक्स येना मागीर एक 4 दिसांनी म्हाका उडास आयलें अयो ताका सवलेलें अयो कितें करूं वा ताका सवलेलें म्हाका सांग उडास येना कुमसारान फॉरगॉटन ना फॉरगिवन नॉट बुक्स आयलें ना हांव तुमकां एवढें पळोवना हा बेजार करनाकात हा म्हाका एवढें पळोवचें जायना हा मायक आवडेना आसा हा बेजार करनाकात डोंट फील बॅड हा आय कांट टर्न दिस सायड ओके प्लीज ओके या once you go and sincerely confess all the sins कुमसाना सगळी सांगली आणि एक घरा येत असताना तुका पात उडास आयले हा म्हाका उडास ना बॉक्सालेंगे ना सगळी पात आय एब्सॉल्व यू फ्रॉम ऑल युअर सिन्स. ते फादर म्हणटा एक उतर म्हणटा लास्ट सेंटेन्स हांव तुजी सगळी पातकां बक्षिता आय एब्सॉल्व यू फ्रॉम ऑल द सिन्स. सगळी पातकां बक्षता तर हें कितें जालें घरा येतना उडास आयलो कितें येयलो राव तुमकां 1 मिनट होल्ड ऑन कितें तें सांगता मागीर सांगता ते हर्टफुल मेमरीज इट इज हील्ड कशें एक वण तिरतूंक मोळो एक नेल मार आनी तो काडटा आसतना कितें जालें ते एक गावो उंड उरले ते उंड उरलें ना उरलें ना उंड उरले त्या भाशेन फातक मरे एक नेल तोपचें आनी ते काडले कितें जालें ते एक वूंड उरले ते वूंड जावचें हिलींग इन हिलिंगाचें हांव घेता राव पयलें देखून 1 पॉयंट उजो आनी सुकें तोंड बगलेन दवरल्यार लस्त घेना उजो आनी सुकें तोंड बगलेन दवरल्यार लसनाका उठना उलपानाका लसना घेना. Yeah, this is a danger. एक दादलो आनी एक बायल एकाच घरांत रावतना उलपा जाता लसनाकाम जाता ते टीव्हीर घालां देखून वाट बी केअरफुल देखून जेजू एक उतर म्हणटा सोरपा बरी चातूर जाया पारव्या बरी बोळे जाया. तुज्या ऑफिसांत तूं बॉस आसा आनी तुगे सेक्रेटरी आसा बरें दिसता तें खाजरी तरी आनी तूं दोगूय जाण आसात उजो आनी सुकें तोंड दवरले भशेन करपा बरी चातूर जा यू विल बी ड्रॉन आनी विदाउट युअर नॉलेज यू विल बी फॉलन इन टू सिन. बी केअरफुल व्हेरी इम्पॉर्टंट एज अ प्रिस्ट ऑल्सो म्हाका कांय जायना म्हणून हांव एक चेडवा बायकार बसून म्हाका कांय जायना देखता म्हजी कूड ना You have to be careful. ओके देखून जेजू म्हणटा आमच्या बापा मागण्यान आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका. डू नॉट अलाव अस टू फॉल इन टू दॅट टेम्पटेशन. that is Jesus' prayer. देखो you have to be very careful. Any occasion of falling into sin, avoid. काय ना हांव बहिणी भशेन हांव भावा भशेन म्हणजे कारार केन्ना व्हरता हाडटा. बी केअरफुल पळयलें म्हणटलें कितें कांय ना आमचे मदें कांय ना. तुजो फ्रेंड येता बायल आसा तुजो फ्रेंड तो 1 दीस येता 2 दीस येता 3 दिसांनी तुज्या बायलेडे फ्रेंडशीप जाता आनी तूं नातल्या वेळार तो येता आनी पासान सांपडटा. Lot of things are there, not they wanted to come it, but it happened. ते जाय म्हणून मागीर ती बायलर येद वा म्हजो घर काय कितलो बरो आसलेलो कितलो विस्वासी आसलेलो what a thing I did extramarital sex adultery I committed finish I didn't want. जाय म्हणून दादलो तो चुरचो तो येद वा म्हजी बायल इतली बरी आसलेली
इतकी बरी असलेली आय एम ड्रॉन, अवॉइड. देन लर्न टू से नो. जेजू पळय कितें केलें, 40 उपास कर मागणेचा तरी सैतान आयलो. जेजू तुका भूक लागल्या न्हू, अरे बरें हे तू कितें कर न्हू, हे पातोरा न्हू ते आले उंडेकर खा. आनी जेजू कितें म्हणालो, जायता येता फाल्यां सांगता तुका म्हणालो. ना पळया म्हणालो, नो नो यू कांट डू इट. लर्न टू से नो टू सेक्स, नो टू ब्लू मूवी, नो टू ड्रिंक्स. ना म्हणून शिकून जाय. कशी म्हणजे हांव अशी करता, हांगासर ओड समाज न्ही, हांव अशी करता. सकाळी उठताना म्हणटा हांव जाग जात तेरी सोम्या जेजू आयचो दीस म्हाका ताळणे पडोवंक दिनाका. आयच्या दिसा म्हाका राख सोम्या, आयच्या दिसा म्हाका कंच पडूंक ना. आनी सायबीन माये तूं म्हजी आवय, म्हाका राख माये म्हणून मागता. दॅट डे म्हाका येना. कोण पड्या ब्लू मुवी पळोवचे, कितें मास्टरबेट करचे, कितें होमोसेक्शुअलचे आसचे, ते आसल्यार पड्या टुडे आय विल नॉट मास्टरबेट. आज हांव मास्टरबेट करचो ना. एक दीस अल्कोहोलिक एनिमल्स चे मिटींग हांव कंडक्ट करता. अल्कोहोलिक एनिमल्स तांचे प्रिन्सिपल अशी, लॉर्ड आय डू नॉट नो टुमारो, पास्ट yesterday इज गॉन, टुडे हेल्प मी लॉर्ड नॉट टू टेक वन सिप. आयच्या दिसा म्हाका एक सिप घेवंक दिनाका सोम्या. दॅट इज द प्रेयर. आज दीस गेलो, आयच्या दिसा हांवें ब्लू मूवी पळोवना, आयच्या दिसा एक दीस गेलो. फाल्यांचे म्हाका खबर ना. फाल्यां उठलो सकाळी सोम्या, फाल्यांचे खबर ना म्हाका. आयच्या दिसा आज हांवें इजिएस्ट वे आजच्या दिसा करूंक दिनाका. तो दीस गेलो. 2 दीस ना. तिसरो दीस उठलो सोम्या, आयच्या दिसा ब्लू मूवी पळोवचें जावं ते म्हणा. तिसरो दीस गेलो, 10 दीस गेले, 15 दीस गेले, विथीन 15 दीस. आनी 15 दीस आपण सोडला आनी कितें सोडून जायना. आणि यू हॅव वन इट, यू हॅव कॉन्कर्ड इट. आता 9.5 years आय एम हियर फ्री फ्रॉम ऑल दिस. दिस इज द वे आय डू इट. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बोर जाऊ ना मग नान एकल्या बेगीन जांबाय काडलीची. हाय केलं देखून हांवें हालेलुया म्हळें. तुम्ही जाणार हांव केन्ना रेतीर दिताना शर्मान दिताना कोणी एक जांबाय काडल्यार म्हणजे बोर जाल्यार बंद करी हांव म्हणून. नाजाल्यार बेगीन वॉच पडयल्यार लांब जाल्यार बंद करा. बंद करता हांव, बंद करून बंद ना न्हू. आयकाता न्हू पडा प्लीज. हा पिशॉट ओके. नेक्स्ट देवर कन्फेशन. आता से नो टू एनी ओकेजन. एक बायले ते आसा ती तूं पदे परत परत त्या बायले ते पातकां पडटा. बायले म्हणून सांगू जाय, बायले आयच्या दिसा आमी पातके पडचे नाका. एक दीस गेलो, फाल्यां म्हणजे फाल्यां खबर ना. टुडे वील नॉट कम इट. लेट्स सी. नॉट फॉर एवर, नॉट पॉसिबल. विल नॉट डू इट ऑल, नॉट पॉसिबल. टुमारो विल बी ड्रॉन, फिनिश्ड. वन्स यू हॅव ड्रॉन यू विल बी अगेन इन इट. बी केअरफुल. This is the way to control. This is the way to have self-control. Saint Francis Xavier तो युरोप असो आमच्या गोंया येयलो आनी कारवार वाटेन सोडून घेवन येयलो. ताका पाप ते जेवण दुसरें जायनातलें. आमगेले तिखशे मांस बीस खावचे जायनातलें. आनी गरमी ताका ती थंडी गाव जाल्यार ते लर्न टीच टू सॅक्रिफायस आनी केम. कुमसाराचे सेकंड पार्ट जावन आसा. तर ते वुंड्स कितें करचे, हर्टफुल फिलिंग्स ताका इन्ना हिलिंग करचे. इन्ना हिलिंगाचे आज नो वेळेले पुरा पेपर घेयात, तुमच्या फ्रेंड्सान शिकात. तूं एक पडी पातकां कुमसा सांगलो आनी परत तेच पातकां पडलो, चिखलां पडलो, कितें फायदो कुमसा जावन? कितें फायदो बाबा? परत पडलो. वॉट इज द मिनींग ऑफ दॅट कन्फेशन? मेरी मॅगदलीन ती येयली, जेजू मुखार ती पांयां पडली आनी ताच्या परत तिणें पातो करूं ना. जेजू सोर बुकसून घेवन कितें प्रिविलेज. जेजू मरतना कुर्सां बगले रावचें आनी जिवंत जाल्या उपरांत जेजू सायबीन म्हाका दिश्टी पडोवना, आपोस्तलांक दिश्टी पडोवना, ह्या मेरी मगदलीन दिश्टी पडलेले. है न्हू, है की ना? ती पातकी आसलेली न्हू, है न्हू. पूण तिणें त्या नंतर पातळ करूं ना. बुधवारी स्त्री धन घेवन फातर मातशें हाडलेले आनी म्हळें खंय हांव ते तुका पातळ मारतले, जुशी मारतले. ना ते म्हाका करूं ना. हांव तुका पातळ मारना, जुशी मारना आनी मुखार पातळ करनाका. इम्पॉर्टंट. आनी मुखार पातळ. सो हाव टू डू इट आमी म्हणटा कुमसारा येवन परत आमचे पडटा न्हू. तर इट्स द ओनली वे इनर हिलिंग. ते वुंड्स म्हणजे हील जाले. घे एक डायरी घे. डायरी हांवें जशें केलां ताका बेस्ट एक्झाम्पल आमचो महात्मा गांधी. महात्मा गांधी येरावाडा पुना जेलांत आसतना
त्याने बरेले माय एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रुथ. ते सगळे स्टेजस तो फाटी गेलो आणि त्याने इन हिलिंग केले. इन हिलिंग करून गेले देखो तू ही पुस्तक घे. हांवें तुमकां ते पॉइंट्स दिल्यात तेंच्यान 0 to 9 months डिलिव्हरी इन बर्थ, 0 to 3 years एक चॅप्टर घे, 3-4 पेजेस दवर आणि तुझ्या जिवितात कितें जालें जस्ट गो बॅक आणि राईट 1, 2, 3 पॉइंट्स बरय 3 to 6 years, 6 to 12 years, 13 to 19 years त्या एक 4 पेजेस दवर आणि तू इन हिलिंग करू लाग सगळ्या का आणि युल फील हरी अप करनाका. डू नॉट गो हेड. तुका हिलिंग जाता बरे. कोणे तुका दुःख केला जेजूच्या नावी हांव बक्षिता. इन द नेम ऑफ जीसस आय फॉरगिव यू म्हणून. इन द नेम ऑफ जीसस आय फॉरगिव यू म्हणून रिपीट कर. आणि तुवें कोणा दुःख केला प्लीज इन द नेम ऑफ जीसस प्लीज फॉरगिव मी. त्यांना इन हिलिंग जाता. तुझी पिडा सगळी बायाक जाता. आज नवी आयलेली सकाळी 11 टॅबलेट्स, आफ्टरनून 11 टॅबलेट्स, नाईट 12 टॅबलेट्स हांव घेतालो आणि आज तुमच्या मुखार आसा. एक टॅबलेट ना 9 years 9.5 years जाले हांव तुमच्या मुखार आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ताका टाइम म्हूण ना. खंय तुम्ही कारार येत असताना, तुम्ही घरा असताना, एव्हरी आता हांव असताना बट चलता असताना आज सकाळी ब्रेकफास्ट पयले आय वॉज डुईंग इट कंटिन्युअसली. नाव ऑल्सो इन 9.5 years now I too was a slave of masturbation. I too was a slave of sexual sins. And he was eating me. In the sermon I was saying big thing, but he was eating me. Hypocrite alone. Kapoti alone. But today, boldly here, I'm saying the Lord healed me. Tukai, surka mertari. Nandala baba, kitle kumsaza, kitlo retirekor, kitle bate pottavos, kitle ge, tuka healing zaina, parot yonu, back to zero. Do the inner healing. Please help each other to inner healing. सगळ्यांनी करूंक जाय till you feel deep conscious level, unconscious, a subconscious level to be healed. तुझ्या काळजांतल्यान गिर जावच्या आणि एकच वाड डीप ब्रेथ, डीप साय आणि you'll be healed. थर्ड बेगी लांब जाले की लांब जाले ನಾನು लास्ट शॉर्ट ओके. कितले जाले रे 9:05 रे. कितले टका बार करके कितले का बार करका में 9:10 10 o'clock. Okay. Third one, San Francisco जायते कष्ट येयले. जायते कष्ट येयले. इतले कष्ट येयले तो थार बोटीर येताना सगळे लोक मेळूंक लागले. ताचे बरोबर येयलेले हाडलेले खाण वो सगळे काबार जाले. खावपाक जेवपाक कांय ना आणि थोड्यांक खावपाक जेवपाक कांय ना म्हण जेवन थोड्यांक दर्यांत उडयले. दर्यांत उडयले कोण नाटले. तर सान फ्रान्सिस्को सावेर इतलो भाग्यवंत तर ताका कित्याक कश्ट येयले. वाय डीड ही सफर. हे प्रश्न आमगेले. आय एम प्रेइंग सो मच, आय एम डुईंग सो मेनी फास्टिंग्स, आय एम डुईंग सो मच प्रेयर. वाय गॉड इज नॉट लिसनिंग टू माय प्रेयर. म्हाका विजा मेळना, म्हाका फॅमिली विजा मेळना, हांव विजिटींग म्हाका काम मेळना, म्हाका देड वर्सान काम पळयतना म्हाका प्रमोशन मेळना, हांव मागणी करता आणि तो विसा केला तो ते आसा आनी ताका प्रमोशन मेळटा, ताका बरें जाता. आनी इज देर गॉड? वॉट सॉर्ट ऑफ गॉड इज इट? यू स्टुपिड गॉड, यू डोंट गो टू चर्च. अशें पळय हाय. येस, प्लीज लिसन. सफरिंग्स कितें जातात आणि we are not in the Old Testament, we are in the New Testament. आमकां थोडे ओल्ड टेस्टमेंट कोट करून घेवन मिसलीड करतात. प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टँड मी. इट इज द राईट थिंकिंग. हिब्रूज पत्र वाचा. यू रीड हिब्रूज लेटर टू नाईट. इट इज सॅड. जेजू सगळ्याची पातकां सोर कर्सी शिरा आपणाचेर घेवन कुर्सार मेलो. All the ancestral sins, all the ancestral curse, he has taken on upon himself and died on the cross. तर कशें तुमकां ancestral curse येवचें? तो कुर्सार मेलो वेस्ट म्हण जाला? त्याका कुर्सार मेल्याक अर्थ ना म्हण जाला? No value for it. No value for it. You are still in the Old Testament. तसं न्हू. You were not done in a healing. No. तर जेजू
सगळी फातकां आपणाचेर घेवन सगळो शिराप ऑल कर्स आपणाचेर घेवन सगळ्या मॅनकायंड फ्युचर जनरेशनाक एक उरसार मेला. सो इट इज नॉट बिकॉज आमी चिंतचे म्हाका कित्याक कश्ट जावं पर म्हज्या मालगाड्यान केलेले मागे ताली केलेले हाणी केलेले. नो, आय टेल यू, वाय डीड जीसस सफर? फॉर ऑल ऑफ अस, राईट? फॉर ऑल ऑफ अस. आमचे खातीर कश्ट है ना. तर फर्स्ट, एवरी सफरिंग इज एन लविंग इन्विटेशन टू कम टू क्लोज टू हिम. कश्ट येना जाल्यार तो देवा उलो मारतालो हांव मारतना सत सांगता हांव. कश्ट म्हाका येना तर म्हज्या जिवितांत हांव देवाक उलो मारतो ना. हांव इतली रेतेरी दिता. आतां म्हज्या जिवितांत कितें कश्ट ना. म्हज्या मम्मीक पॅरलायज जाला, म्हज्या डॅडीक हाय डायबिटीज एका दोळ्यान दिश्ट केल्या, सो म्हाका सोलो बिलो जायना, कश्टान आसा. म्हजो भाव आतां पुरो येयलो 2 वर्सां काम नासतना दुबय येयलो विजिटिविजारी आनी 423 लोकां सीवी दिलेली, 29 इंटरव्यू गेलेलो, काम मेळना, बेजार देतेस पोजून फाटी गेलेलो. ताची बायल आनी तो मेळ घेवन न्यूझिलंडा वयच्याक 4 लाख रुपये भरलेले. एजंट दुड्ड पयशे घेवन धांवलो. या आनी आय एम प्रिचिंग हियर. म्हाका आतां म्हज्या भावान म्हळें तूं बंद कर तुजी रेतेर, बंद कर पुरा, बंद कर रे. म्हाका म्हज्या भावान म्हळेलें बंद. ते आपले बरयलो ना. इट इज, हांवें सांगलें म्हज्या फॅमिलीक. माय म्हणाली, माय तूं आमकां मोगाची आसलेली, तुका देवान वेंचून काडला आमच्या खातीर कश्ट. तूं कश्ट केल्या वरवीं आमकां बरेपण मेळटा. देवान वेंचून काडल्या जेजूक आमच्या खातीर कश्ट आमकां बरेपण मेळच्याक, आमकां सुटका मेळच्याक देवान ताच्या एकल्याच मोगाच्या पुताक वेंचून काडले. He chose his only beloved son to die for us so that we may have peace, we may have joy. Third, every suffering is an invitation to come to him. Everything, cry, come closer to him. जेजू गेलो खंय? जेसेमेने तोटाक. है न्हू? जेसेमेने तोटाक गेलो न्हू? जेसेमेने तोटावन गेलो बापाक मागोवंक, बापा तुजी कुशी वयतर एकाच म्हजे वयली खाट. So please, every suffering, do not lose hope. Do not lose courage. You come more and more closer to Jesus. मागणे करची कितें? We pray by that देवाची कीर्ती तेजी वडी सडयना, पूण I grow in spirituality. I grow it. San Francis Xavier कश्ट येयले आनी सोड देवाक मोगा असो जालो देखून आजची कूड गोंयांत आसा. बिकॉज ही सफर्ड. San Francis Xavier कितलो कश्टलो जाणा तुमी? कितलो कश्टलो जाणा तुमी? जायतो कश्टलो. तो मागण्याचो मनीस आसलो. देखून आमी कश्टांत हांव. यू आर लकी. जीसस मोयतो कश्टलो देखून ही वॉज द मोस्ट बिलवड सन. तो मोगाचो पूत जालो कित्याक चड कश्टलो देखून तुका चड कश्ट आसात. रिजॉयस. यू आर मोस्ट बिलवड ऑफ गॉड द फादर. तुका कश्ट आसात, रिजॉयस. But do the inner healing, then you'll have inner peace, inner joy. That's the difference. And the last one. Hey, kabar. Maka 2-3 minutes better kabar. Please, better karna hai. 3 minutes kabar. Last. What is prayer? What is prayer? San Francisco Magdalo. तरे म्हणजे येवन मुळचे फादर म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करून जायना, म्हाका मागणे करचे जायना. कशी मागणी करची फादर? हांव पर्सनल प्रेयर करना थोडे पटी. अशी जाता. हांव सांगता फादर कितले तास तूं मागणे करता? आय से 24 hours आय एम प्रेइंग. 24 hours प्रेइंग? जेयना तूं? न्हिदना? Prayer is, please understand, prayer is being in the disposition or presence of God. मागणे म्हळ्यार देवाच्या हजरपणान देवाच्या त्या मुख्या येवचे. I'll give one example. चिंते हांव एका चेडवाच्या मोगार पडला. खूब मोग करता. त्या चेडवा वयच्यान 24 hours चिंते न्हय? चिंता चिंता 24 hours त्या चेडवा वयच्यान चिंता कित्याक हांव खूब मोग करता तसो. तो मोग करता. मागीर तो मोग दाखोवंक म्हाका ताका फोन करता. हांव चिठी बरयता. तशें बायबल वाचचे, रोजरी करचे, ते फोन कॉल केले भशेन 24 hours त्याची चिंता तूं. पूण तेन्ना तूं फोन कॉल कर उलयता, मोबायलार उलयता, चीट बरयता. त्या भशेन तुजी रोजरी, तुजे पर्सनल प्रेयर, तुजे बायबल वाचचे तें जावन आसा.
This is what I do. हांव कुमसारा बसतना पयलें मागणें करता. This is what I do. 24 hours हांव जेजूच्या मुखार पडलां. तर जेजू विशयां दीस आनी रात चिंता. है न्हू? है की ना? आमी कितें करता हांगा प्रेज लॉर्ड ओगला तुका ते भायर येतना कितें ते गेल्या ते म्हाका तें करूं का म्हाका हें करूं का तो घेता. चिंता कर एक केस धवो करूं जायना एक काळो करूं जायना तुका. अंतरावळी सुकणी ती लुवना ती ओंपिना तांकां तर देव बसता तुका बसचो ना. आज असले पुला ती आतां सांजेर पावून उज्या घालची तांकां इतल्या सोबायन तो भरता. सोलोमन राया वरी सोबायन भरता तुका सोबायन भरचो ना. हा सोबायन भरचो ना भरचो ना ना भरचो की ना. सो ते एक पटी तुका मोतीन गेले तेन्ना ताका गॉसिपांक टायम ना. कित्याक यू आर थिंकिंग अबाउट गॉड 24 hours. रागाक टायम ना. खंयचे उलोवच्या टायम ना. खंयच्या घेना. यू आर विथ गॉड 24 hours. वारें आसा है न्हू आसा न्हू 24 hours तुजी सांगात वारें आसा की ना आसा की ना. हांव वारें नासतना पयस रावता दादा पयस रावता दादा ना. त्याच भशेन देव 24 hours इज विथ मी. आय हॅव टू बी विथ हिम विथ गॉड. दॅट्स द प्रेयर. Then once you understand, you'll see everything really smooth. सगळे सारखें जाता. देखून उपकार कर. सांत फ्रांसीस सावेर आज आतां जी कूड उरल्या हे दवरलो सांग जाल्यार प्रेयरान हांव सभार घेयना. आतां टायम सोड गेलो हांवें. प्रेयरान कितले टायप्स आमकां सेमिनारींत आसतना 28 टायप्स शिकयलेले. 28 टायप्स ऑफ प्रेयर शिकयले. आज हांव ते 28 सोड 29 31 32 पायट करता हांव मागीर. आयकलें आमकां सेमिनारींत आसतना 28 टायप नांवाची मागणी शिकयली. ती 28 टायप सोडून घेवन आज 29 30 31 टायपाचे मागणी करता हांव. प्रेयर इज युअर ओन स्टाईल ऑफ टॉकिंग टू गॉड. प्रेयर इज युअर ओन वे ऑफ टॉकिंग टू गॉड. कम्युनिकेटिंग टू गॉड. कम्युनियन टू गॉड. कम्युनिकेशन टू कम्युनियन. देवा सांगाता उलोवचे तुज्या सुत्रांनी. पूण आमची इगज मात्र दिल्या तेरसे मागणे आनी ते करूंक आसा. पूण तूं जी जावन आसा डिस्पोजीशन ताची सांगता एक कोटोन आसचें. देखून जेजू म्हणटा बापा तूं आनी हांव एक आसल्या भशेन हो लोक आनी आमी एक जायशें कर. लॉर्ड मेक अस वन. तर मागणे सारकें समजून घेवया. तर हांव मागता हे 4 पॉयंट. पयलें खंयचे सांत फ्रांसीस सावराचे खंयचे तें डिसिजन केन्ना प्रिंसिपल करेक्ट कळ्ळें की ना. प्रिंसिपल इज हाऊ टू मेक अ डिसिजन. यस. सेकंड नितळ काळीज कन्फेशन अँड इन अ हिलिंग द वुंड्स हील करून घेवचें इज वन. थर्ड सफरींग. कित्याक सफरींग येतात आमकां ते सफरींग आमकां शिक्षा न्ही. तुमी बापूय भुरग्याक शिक्षण मान उडयना. तूं ताका थापड घालता कित्याक तो बरो जावच्याक परत येवच्या त्या भशेन तुका थापड घालता देव ताच्या बोगलेन येवच्याक. सो इज अ लविंग इन्विटेशन टू कम क्लोजर अँड क्लोजर अँड क्लोजर टू हिम. थर्ड अँड फोर्थ प्रेयर. प्रेयर विशयान हांव शॉर्ट सांगलें. प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टँड मी. डू युअर प्रेयर्स. डू इट वेल. तुम्ही कितें मागणें करतात सोड नाकात. त्या भशेन मागण्या वाडा. पूण उडा आसतना खाली 1 hour मागणें न्ही 2 hours मागणें न्ही 24 hours think of God. Be filled with God. Be filled with the Holy Spirit and you'll see wonders and miracles and wonders and miracles happening and working in your life as it happened in St. Francis Xavier's life. Thank you. Praise the Lord.